राज्याची सत्ता स्वार्था खातीर बळकावपाची न्ही जाल्यार ती कल्याणकारी राज्य करपा खातीर हिसकावन घेवप. आतांचें कितें चल्लां हें फक्त स्वताचो आनी पक्षाचो स्वार्थ कल्याण करपा खातीर राजकारण चालू आसा अशें प्राचार्य सुभाष वेलिंगकारान मांद्रे मतदारसंघात प्राचार्य सुभाष वेलिंगकारा बरोबर मुक्त संवाद ह्या कार्यक्रमान उलयलो. लार्जेस्ट जास्तीत जास्त नंबर ज्या पक्षाचे निवडून आयले तो खंयचोय आसूं न्ही, तुमकां जाय आसूं न्ही नाका आसूं न्ही पक्ष, पण आयलो न्ही ताका सरकार करपाची परवानगी दिवंक जाय आशिल्ली. राज्यपालान आपोवना, राज्यपाल हे कोसून दवरलेले लोक जे आसा वयल्यान अशें वागतात. खरें म्हणजे तुफान पयसो घालयतात सरकार तांच्या खातीर. हांगा आमचे राज्यपाल जे आसा ते तर सदांच उदक पिनात, आडसराचें उदकूच पितात. पाणी नावाचो प्रकारच ना, इतलें सामकें बरें कांय हें काम ना. पण जेन्ना अशा प्रकारचो पेचक प्रसंग सरकारान येता त्या वेळाचेर लोकां खातीर तुम्ही निर्णय दिवंक जाय. दळिद्र्यानो, राजकीय पक्षान कोणे तुमची तुमडी भरल्या पळय थंय हाडून तुमकां ताज्या वतीन दिवंक जायना. न्याय निर्णय जो आसा तो दिवपाक जाय, तो दिलो ना, आपयले ना. आणि भारतीय जनता पार्टी जी हारलेली, ज्याचे आमदार 21 वयल्यान मध मारिल्ल्यामुळे 13चेर देंवयले लोकांनी, तुम्ही सगळ्यांनी देंवयले. ते मध मारिल्ले आमदार जे आसा हे 13ची संख्या आशिल्ली. राज्यपालान 13 संख्या आशिल्ल्यान सरकार बनोवपाक दिली. आमी आमच्या पोराटे जे आसा प्रोफेसर आत्माराम गांवकारा सारकेले ते उबे करताले. हो मनीस कौल्लो राजकारणी आमकां जाय म्हणजे तो निवडून येता असो न्हय. नवे पोर जे आसा, नवे भुरगे आसा, नवे फेसीस जे आसा, विश्वास दवरप उडयले जाता त्या पक्षाचे म्हणून पडटले ते. येन केन प्रकारान सत्ता हासील करपाक जाय असो आमचो हें ना. सत्ता हासील करपाक जाय ती लोक कल्याण करपा खातीर, कल्याणकारी राज्य जावपा खातीर करपाक जाय. स्वताचें हें करपा खातीर म्हणजे अमकेच खातें जाय म्हणून झगडीं जी जाता. आतां सगळे जाण बाबड्या मनोहराची खबर घेवपाक दिल्लीक बी वताले, ती ताजी खबर घेवपाक न्ही, खाती खंयची आमकां मेळटली ती सांगा. इतले प्रेम करणारे लोक मनोहर, कितले लोक थंय वचून सगळे येताले, हे फुकट येताले. असले लोक राजकारणी फालतू जे आसा हे बरें आसा. जनतेन तांकां पळयले एक नवनिर्मिती आमी करूया, नवे युग निर्माण करूया. आनी ते हारचे ना. एकदा पडलो दोनदा पडले हारचे ना. ते उबे रावतले नेटार आनी एक दीस असो येतलो की नवे विश्व निर्माण करतले. राजकारणी आपली बोलसां भरपाच्या नादान गोंयकारांक कॅन्सराचो रोग लायला. तशेंच दोतोरकी राजकारणाच्या पांया कडेन घाण दवरिल्ले दोतोरय सरकार सांगता तेच उलयतात असो आरोप वेलिंगकारान सभेन केलो. नुस्त्यांनी फॉर्मालीन घालून इतलीं वर्सां कॅन्सराच्यो केसी जाणें वाडयल्यो. दर घरान एक कॅन्सर अशा पद्दतीची आतां परिस्थिती फुडें जातली. कळची ना ती. भाजयो घातले, फळां घातले जाल्यार निकोप ना. जाल्यार ताजेर फळां हें घालून केळी पिकयली कॅमिकल लावन. सगळ्या फळांनी आतां थंय म्हापशां सरसकट चल्लां. सगळ्या बाजारांनी राजरोस चल्ला आनी ताजे हप्ते राज्यकर्त्यांक येता. तो जो प्रमुख जो आसा कॉन्ट्रॅक्टर तो ताज्या फुड्यान बसला, ताका कोणें सांगूं ना हो दळिद्र जो आसा ताका फारान मारूंक जाय म्हणून. कित्याक इतले जनतेक हे पयशे करता कित्याक हाका हो पयशे दिता राज्यकर्त्यांक, लांच दिता ते एट द कॉस्ट ऑफ आमचे सगळ्यांचे आरोग्य विकले वता. ह्या लोकप्रतिनिधी दळिद्र्यांक आमी पगार दिता, बंगले दिता, गाडयो दिता, मजा मारपाक पयशे दितात. ते ह्या पद्दतीची हे करतात, वागणूक करता आमच्या कडेन. खरें रस्त्यार काडून मारूंक जाय आशिल्ले जनतेन तांकां. म्हजेर खटलो भरूंक कोणें जाय तो, पण दवरूंक जायना. लोकद्रोह करणारे लोक जे आसात, पापी लोक जाल्यार तुमी जिवा कडेन खेळटात काय म्हणून जनतेच्या. आनी आजून ते दिसा जेन्ना फॉर्मालीन धरलें त्या दिसा सकाळी रिपोर्ट दिलो. ज्या बायलेन तो रिपोर्ट दिलो फॉर्मालीन आसा म्हणून तिचे हाल केले वतात आतां. तो रिपोर्ट दनपारां बदललो आनी परमिसिबल एक्सटेंट फॉर्मालीन आसा पूण तितलें ना. मरचे ना लोक, कॅन्सर बिन्सर जावचो ना काय आसा. परमिसिबल म्हणजे जितलें जाय तितलें आसा. आनी सांजचो जो रिपोर्ट दिलो ह्याच सरकारान तो कांयच ना म्हणून फॉर्मेलीन. आनी एक डॉक्टर जो आसा लाचार गव्हर्मेंटाचो ताणें हें दिलें की फॉर्मालीन हें नुस्त्यानूच आसता म्हणून. सरकारचे बूट चाडटा आसतना शब्दो ज्यो घेतात दोतोर की लोकांच्या जिवना कडेन खेळ करचो ना आपण म्हणून, त्या शब्देक सुद्दां जागा नाशिल्ले लाचार लोक आमचे भितर भरल्यात. आनी त्या
अवस्था करू ना. देवळां विकली गेली, युवकांचे क्लब विकले गेले, सेल्फ हेल्प ग्रुप विकले गेले, माता भगिनी विकल्यो गेल्यो आणि पैसे कोणाचे विकले गेले? आमचेच पैसे, आमच्या मानाचे आमचेच पैसे आमकां वाटले वता सगळ्यांच्या हाज्या खातीर. आनी आमी समजता कितले उपकार केले काय म्हणून. मनोहर पर्रीकाराक राजकारणान हाडून तो देशाचो पंतप्रधान पदामेरेन वचचो अशी इच्छा आसली, मात ताणी ती मातयेन घातली. हांव श्याम भंडारी कडेन गेलो, डॉक्टर श्याम भंडारी, डॉक्टर गणेश भाटकुले कडेन गेलो, प्रदीप तळावलेकरा कडेन गेलो, अवधूत आंगलेन कडेन गेलो आणि हांवें तांकां सांगलें तुमी हांगाचे मोठे सन्मानीत लोक, तुमी रावा न्ही आमच्या पक्षाचेर. ताणें सांगलें रागा वचूं नाका, आमी राजकारणान हें करिना अशें म्हणून तांच्यांनी सांगलें. आतां कोण आसा? आमकां कॅन्डिडेटूच ना अशें लोक म्हणटाले. म्हणून मनोहरा कडेन गेलो आनी मनोहराक सांगलें आवड शाणपणां नाका तुजी, तूं थंय तिकीट हें कर पळय, तूं भर पळय फॉर्म तातूंतलो. अरे पण हांव म्हापशाचो मरे, म्हाका थंय पणजे कोण वळखना. पळय मागीर कितें तें, पण तूं भर म्हणून फॉर्म भरपाक लायलो ताका. ताज्या विरुद्ध 7 जाण रावल्ले, फॉर्म भरिल्ले, तांकां माघार घेवपाक लायले फॉर्मान. आणि तिहेरी लढत त्या वेळाचेर जी जाली, त्या लढतीत मनोहर पर्रीकर हो, जाका कोण वळखनाशिल्ले गांवांत, काही लोकांनी तूं गोपाळ कृष्णाचो पूत रे काय म्हणून वळखनाशिल्ले. म्हणजे कित्याक तो मदले 6-7 वर्सां नाशिल्लो. तो पवईक इंजिनियरींग करतालो, ताचे भायर करतालो, तो हांगा नाशिल्लो. त्यामुळे सामाजीक जिवनांत ताचें कांय हें नाशिल्लें. आनी त्यामुळे नव्या मनशाची ओळख करून दिवची. त्या वेळाचेर खर्च कितलो आयलो खबर आसा? म्हाजे कडेन हिशेब आसा. पेट्रोलाक कितलो खर्च जालो, हाका कितलो? 26,700 रुपयांनी मनोहर पर्रीकार निवडून आयलो. नवो तरणाटो, राजकारणान नसलेलो मनीस, पयले फावट लोक वळखना, म्हापशाच्यान हाडलो आनी पणजे दवरलो असो मनीस सचोटीच्या आदाराचेर, निश्ठेवंत कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर, भाडोतरी कार्यकर्त्यांचे न्हय, असो निवडून आयलो. आनी तो आयलो आनी ताणें इतिहास घडयलो न्ही. पावलां जर चुकना 12च्या नंतर ताची, जाल्यार आमच्या सगळ्यांचे आशास्थान आशिल्लें तें. तो देशाचो पंतप्रधान जावपाक जाय अशें आमकां दिसतालें. आमी आमची फाट तोपटून घेताले मनोहर जें कितें करताले. हळूहळू करून जी बिगडत जी गेली परिस्थिती, तातूंतल्यान लक्षात आयलें ज्या व्रत घेवन उबे आशिल्ले त्या व्रताक खोट मारली आमच्यांनी सगळ्यांनी. हें लक्षांत घेना. राजकारण्यांक लोकांची किंमत कळपा खातीर 2017 तेच करपाक जाय असो सल्लो वेलिंगकरान हजर आशिल्ल्यांक दिला. लोकांनी ह्या वेळाचेर रक्षा मंत्री आणि कोण मंत्री यांच्या कोणाच्या आयकनासतना 21 वयल्यान तांकां 13चेर दवरले आनी मत जिखयलो. हें करपाक जाय जनतेन. जनतेन हें करपाक जाय जाल्यार तांकां जनतेचें म्हत्व जें आसा तें लक्षांत येतलें. गव्हर्नमेंट तांच्यांनी फॉर्म केलो, खंयचो गव्हर्नमेंट ताच्या नंतर गोंयांत सरकार आसा. गोंयांत सरकारी अधिकारी डायरेक्टर्स आपल्याक मनमानी करतात, जाय ते करतात, जाय तशें वागतात ते, तांचेर कांय अंकुश उरूंक ना. गेले 8 म्हयने आमचो मुख्यमंत्री जो आजारी आसा, तो दर दिसा हे सगळे पक्षाचे लोक जे आसा, आज बरो आसा, फाल्यां बरो आसा, ताजे आतां एकदम तब्येत सुदारली, ताजे फुडें एकदम सुदारली जाल्यार आतां धांवपाक जाय आशिल्लो मरे तो सगळे कडेन, रनींग रेस करपाक जाय आशिल्ली. अरे लोकांक खोटें कित्याक सांगतात काय म्हणून? लोकांच्या पयशांनी तुमी जर हें सगळें जर करतात जाल्यार बदला मरे. म्हणजे तो बरो काय वायट म्हणून बदला न्ही. लोकांक मुख्यमंत्र्याची गरज आसा, कोणे तरी निर्णय घेवपाक जाय म्हणून गरज आसा. मनोहर पर्रीकाराक जर राजकारणांत वयर काडपाक शकता जाल्यार पक्ष उबो करपा खातीर व्हड अशें कांयच ना. सगळी ताकद लायतलो. पूण भारतीय भाशा सुरक्षा मंचांतल्यान गोवा सुरक्षा मंच घडयला तो लोकां सामकार उबो केल्या शिवाय फाटीं सरचो ना अशें मत वेलिंगकरान उक्तायलें. आर्य चाणक्यान प्रयत्न केले, विद्यारण्य स्वामीन प्रयत्न केले, रामदास स्वामींनी प्रयत्न, त्या मालिकेतले आमी मरे ते पूर्वज मरे आमचे. आमकां कोणें सांगपाक जाय हें काम करपा खातीर म्हणून हो पक्ष उबो जावचो, हाच्या खातीर पूर्ण ताकद लावपाची हांवें ठरयलें. आनी लक्षात घेयात, पयशांचेरूच येता अशें न्ही, जनता लाचारूच आसता अशें न्ही. केन्ना तरी जनतेक कळटा की हें घड न्हय म्हणून चलना आनी तेन्ना जनता वेवस्थीत मतदान करता.